70 years of devotion to Our Lady of Perpetual Succor at Tivim. The feast of Our Lady of Perpetual Succor was joyfully celebrated at St. Christopher Church, Tivim, marking 70 years of deep faith and devotion. On this blessed occasion, Parish Priest Father Francisco Fernandez extended his warm wishes and blessings to the parishioners of Tivim and all devotees across the world. खूप लोक बाहेर भरपूर तांकां मेवला लग्नाक लागून कोणाक भुरगीं नासलीं कोणाक सुबेज नासली कोणाची अडचणी आसल्यो कोण दुकानी रडटाले तर तिचे लागीं मागून कितें ना कितें हांगासर तुका पावता देखून देवा कार्डान घेवन तिचे लागीं मजत मागून येतात सो सगळ्यांक तांकां आवडटा अशें हे साबीन मायन देवान लोक दाखोवचो आनी तांची अडचणी देवान खंयच्यानी रडटले दुकानी तुका पुसची तांचो भरवंस साबीन मायन सदांच भरवशाक तेंची हेची आमची आवडे तर कोरियाक आमी सदांच दुकानी आनी देवासा हांगासर हाडले आनी हे पासून जायत्या लोकांक ती भक्ती पावली लोकांक आमी ज्यो भावार्था आनी मोगान भरवशांचो सगळ्यांक तुमकां आनी प्रॉडक्ट रिजल्ट जायची Talented musician himself, Reverend Father Francisco Fernandez joined the band troupe during the celebration, adding to the joy and festive spirit of the day. Tivim Sarpanch Michael Fernandez and RG Supremo Manoj Parab also conveyed their warm greetings and good wishes to the people of Tivim and devotees worldwide on this special occasion. TV Perpetual Succor साइडमाचे फेस्त वितोड आदाराची साइडमाय सगळे गोंयभर ह्या फेस्ताक लोक जमतात आयच्या दिसा थोडे पयशे आनी भावार्थान हांगासर एकठांय जाता इवन म्हाजी 2-3 बिजनस आहा फॅब्रिकेशन आहा ट्रान्सपोर्टेशन आहा ऑलरेडी ऑफ Perpetual Succor हेल्प म्हणून ह्याच बिजनस नांवाच्या साइडमाच्या चलतात ह्या फेस्ताच्या निमित्तान सगळ्यांक मनोनीत करपी म्हणजे क्रियेकारांक हे भायल्यांक परदेसान आहात तितल्यांक आनी भावार्थान ह्या साइडमाचे जे कितें मागतात ते सगळ्यांक मेवता हॅपी फिश टू ईच एंड एवरी वन क्रियेकारांक ते भायल्या लोकांक सगळ्यांक थँक्यू आमच्या दिवेकारांक आयज आमचे आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल सुक्कर सायबिणीच्या फेस्ताची मनोनीत वरवीं आयज एक खुशालकायेचो दीस आमकां सगळ्यांक लागून आनी आमचे स्पेशली आमच्या सगळ्या दिवेकारांक आयज आमी हांगा मिसाक येयल्ले आमच्या देवा कडेन मागणें करपाक आमच्या सगळ्या गोंयकारांक लागून आमच्या दिवेकारांक लागून आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरी भुरगे आयज गोंयांक लागून काम करता तांकां लागून तेंच्या फॅमिलीक लागून की तांकां देवान अशी स्ट्रेंथ दिवची ताकद दिवची ह्या मायभूंयक लागून ह्या गांवांक लागून आनी ह्या गोंयांक लागून झुजपाक झगडपाक आनी सारवार करपाक सगळ्यांक परतून एकदां फेस्ताची मनोनीत करपी. May Our Lady of Perpetual Succor at Tivim continue to bless Tivim and its people with peace, love and prosperity. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.